हो येता यो सर म्हाका सांगा हांगासून चॅकिंग जाता नंबर रजिस्टर फक्त गाडयेचो नंबर रजिस्टर जाता आता बरं पाण्याचं नाही का सर म्हाका सांगा जे महाराष्ट्र पत्र जे बोल्यान ज्यो हांगर गाडयो येतात पळय त्यो चॅकिंग जावन वयतात आमच्या गोंयान काय रजिस्टर करता नंबर फक्त गाडयेचो नंबर रजिस्टर करता आनी गाडयो गोंयान येतात मग तेजे जे कोवीड कोण आहा सो तेजी चाचणी कशी जातली फक्त नंबर रजिस्टर करून धाडा म्हणजे जो कोवीड पेशंट आहा तो बिंदास महाराष्ट्रांतल्यान गोंया वचूंक शकता कशें आहा गाडयो आमकां इन्स्ट्रक्शन कशें आहा गाडयो गोंयान येवन जाता पळय तुमचे डिटेल सगळी बरोय म्हणले ओके आतां इतलें आनी काय सांगूंक ना काय ना टेम्परेचर बी चेक करप जायना थर्मल गन तशें काय यूज करप जायना अजून तरी जायना आनी ही तुमी डिटेल घेता ती मागीर फुडें हें वयता हय सबमीट करता पुलिसला सबमीट करता बट तेजें एक्शन घेवप जाता अशें कितलें सेवा काय म्हाका खबर ना कितें करता कॅमेरा घेऊन कॅमेरा घेऊन आयज आमी ह्या बॉर्डरीचेर पात्रादेवी बॉर्डरीचेर आनी पात्रादेवी बॉर्डरीचेर आयज तुमी पळोवंक शकता हांगासर की महाराष्ट्रांतल्यान ज्यो गाडयो आमच्या गोंयांत येतात त्यो विदावट चॅकिंग गाडयो येतात फक्त थर्मल गनान चॅक करप तशें कांय जायना हांगासर फक्त ज्यो गाडयो महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येतात तेंचे फक्त नंबर रजिस्टर जाता मोबायल नंबर तेंचो एड्रेस हांगर नोट जाता आनी त्यो फक्त त्यो सगळ्यो गाडयो महाराष्ट्रांतल्यान गोंया आमचे सोडले जातात तुमी पळोवंक शकता माझ्या फाटल्यान पासून तुमी पळोवंक शकता की सगळ्यो महाराष्ट्राच्यो गाडयो आमच्या गोंयांत येतात त्यो विदावट चॅकिंग सगळ्यो येतात
आता तुम्ही पोवू शकता माझ्या फाटल्यान एक MX गाडी हा. ही गाडी महाराष्ट्रांतल्यान गोंया येयल्या. गाडयेन बसून आहात लोक. फक्त जो ओनर हा गाडयेचो तो फक्त गाडयेचो नंबर रजिस्टर करपाक गेल्लो हा. नंबर तो रजिस्टर नोंद करून तो गोंया वयतलो बिंदास. हे तुम्ही पोवू शकता. तो होता. घेता रो. साहेब म्हाका सांगा, जी आता महाराष्ट्राची जी गाडी येयलेली ती कित्याक गेली टर्न मारून? खबर ना कित्याक रिटर्न केली तेणें तुमकां काय सांगना तुमकां तेणें? नाव दिवंक आदी म्हटलें ते आपण वयता रिटर्न वयता म्हणून. तुमी आतां खंयसून येयल्यात? कोल्हापूर. कोल्हापूरच्यान तुमी आतां खंय वयता? म्हापसा वयता. सो तुमचें चॅकिंग वगैरे जाता हांगासर? RT-PCR केला आणि ई पास केला आणि हे केलं. अच्छा.